गोंयांत फाटल्या 6 दिसांनी वट्ट 19 जाणांक कोवीड दुयेंत जावन मरण आयलां. वास्कोंतल्या आनीक 30 जाणांक बेरेस्तारा दीस मरण आयिल्ल्यान कोवीड दुयेंताक लागून गोंयांत मरण आयिल्ल्यांचो आंकडो आतां 67 जाला. जाल्यार सुमार 2095 जाणांचेर अजून कोवीड इस्पितळांत उपचार चालू आसात. बेरेस्तारा दीस मरण आयिल्ल्यात एक 67 वर्स पिरायेचो, एक 73 वर्स पिरायेचो आनी एका 78 वर्स पिरायेच्याचोय आस्पाव आसा. आयज मेरेन कोरोना दुयेंत जावन मरण आयिल्ल्यात बार्देस म्हालांतल्या 6 जाणांक मरण आयलां, दिवचलेंतले 4 जाणांक, सत्तरी म्हालांतले 2, तिसवाडी म्हालांतले 5 आनी फोंड्या म्हालांतले 3 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार दक्षिण गोंयांत सांगे आनी काणकोणांतले एकाक मरण आयलां, साश्टींतल्या 9 जाणांक, मुरगांव म्हालांतल्या 35 जाणांक मरण आयलां आनी एका अनवळखी मनशाचोय आस्पाव आसा. मरण आयिल्ल्यात आयज मेरेन 22 बायलांक आनी 45 दादल्यांचो आस्पाव आसा. 4 तरणाट्यांचोय आस्पाव आसा. तातूंत एक 14 वर्स पिरायेच्या चलयेचोय आस्पाव आसा. इतलें आसूनय भलायकी खात्यान बेरेस्तारा दीस फक्त 2626 चांचण्यो केल्यात. तातूंतल्यो 1239 जाणांच्या चांचणेचो अहवाल येवपाचो आसा. बेरेस्तारा कोवीड दुयेंत जाल्ले आनीक 191 नवे दुयेंती मेळिल्ल्यान गोंयांत मेळिल्ल्या कोवीड दुयेंतींचो आंकडो आतां 7614 जाला. तातूंतल्या 67 जाणांक मरण आयलां. जाल्यार 2095 दुयेंतींचेर इस्पितळांत उपचार चालू आसात. सुमार 5453 दुयेंती आयज मेरेन बरे जाल्यात.